सर आणि एक इम्पॉर्टंट गजाल काँग्रेसीचे जे अमित पाटकर आसा त्यांनी चीफ सेक्रेटरीक बरयता म्हणला तुमच्या खातीर जे केस जाल्ले तेजे खातीर. बाबा तुम्ही म्हाका लिगल मॅटर कित्याक कमेंट करपाक लायता? ना पूण तांच्यांनी चीफ सेक्रेटरीक बरयता म्हणला, चीफ सेक्रेटरीक बरयता म्हणला हेणे अमित पाटकर. तेंका जाय ते बरोवन दी, कोणा जाय ते व्हरून दी आनी जाय ते स्टेप घेवन दी. ते कित्याक करता? हे एक दाखयता तेंची बँक्रप्सी, तेंकां दुसरो आनी कांय मुद्दो ना. बीजेपी सरकार आणि बीजेपीचे लोक इतले बरे काम करता म्हणून असले विषय ते पत्र बरयता. फाल्यां आनी कोणा पत्र बरोवन दी न्हू. आय हॅव नो प्रॉब्लेम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. आणि जर तुम्ही दिल्ली तुमचे राऊंड टेबल जाल्ले स्वच्छ भारत राऊंड टेबलाक तुम्ही अटेंड केल्ले दिल्ली. राम टेबल इट वॉज ऑन स्वच्छ भारत मिशन 3 स्टार्ट जावपाच्या. स्वच्छ भारत मिशन 1 जाले, स्वच्छ भारत मिशन 2 जाले. It is to free Goa of garbage. It is to free Goa of liquid waste. आणि Swachh Bharat 3 will be combination of both and implementing it to make Goa clean and green. कितें स्टेप घेवपा जाय? हांवें एक स्पश्ट मागणी केला. ऑपरेशन एंड मेंटेनन्सा पंचायतीन आमी खूब पयशे दिवपा जाय. तांकां ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स तरी पयशे मेळना. नुस्तें आमी बेश्टी मेशिनरी दिली जाल्यार कांय फायदो ना. म्हूण तांकां स्टाफ धरपा पयशे मेळपा जाय, तांकां मेंटेन करपा पयशे दिवपा जाय. आनी गोंयान हांवें एक मुद्दो मांडलो. मेन आमची संख्या आसा 15 to 18 lakhs पॉप्युलेशन. आमचे ट्युरिस्ट येता मोर दॅन 1 crore. Every tourist, every person generates garbage. So they should not consider population wise कितले पयशे दिवपाचे ते, कितले टुरिस्ट गोंयान येता ते आंकड्याचेर आमकां फुडले फंड्स दिवपाचे, जे फंड्स आमी पंचायतीन दितले. थँक्यू.